Otății, ani putăcii, ani povica plecina. हांव एडविन डिकोस्टा एक नुवे गांवचो पूत देखून खुशाल खायेन आमची नवी इगरो जाली देखून सगल्यांक परबीं दिता आनी सगल्यांक दिनो आसता कित्याक तुमचो आदार नासलो जाल्यार आयज ही इगोर्ज जावंक पावची नासली तेच परी खेरीत भाशेन हांव दिनो आसता आमच्या पादविकाराक फादर विक्टराक आनीक सगल्या पाद्रींक जे हे इगोर्जेक लागून वावुरले मागता मायंदूस पब्लीक सायबिणीन आमचे सगल्यांचे बेसांव घातल्या बरोबर देव बरें करूं. हांव जावन आसा कॉमेडियन दोतोर सिरील प्रेसिडेंट ऑफ नुवे कला मोगी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचे इगोर्जीचे सगळे कमिटीज आसात तांकां तेणी भरपूर तकस घेतला ही इगोर्ज वयर सरोंक. तेच भाशेन आमचे पॅरिशनर्स आज एकवटान रावन तेणी आमचे इगोर्जेक दानत दिवन इगोर्ज उबी जाली. तेच भाशेन आमचो गांवचो भाव फामाद कांतोरीस बाबा एडविन डिकोस्टा फस्टच कंपोजर ट्रिपल इंजीन सिंगर आणि आमची इगोर्ज काडटात नासतना रोखडीच एक कॅसेट काडली आनी सगळी दानत आमचे इगोर्जेक दिली. आयज तो आमचे इगोर्जेचे कंप्लीट जाली म्हणून एक बरें कांतार घडटा. मागता सगल्यांनी हें कांतार आयकूंक. वांगड्यानो एडविन डिकोस्टा गांवचो भाव नुवेचो देवान ताका किरीत भाशेन गूण दिल्ले आसा तांतली कला म्हणल्यार ताणें आपल्या जिवितांत ह्यो DVD काडली. ताचे उद्देशी न्हूच नुवें पूण आख्या गोंया भायर तो फामाद जालो. Cushito suska solo nube calvaba boinani Nube novi grosbani e corunami sogliani Borovar che lo padrini Dace soda zuccariami Besau galam și mai duș
आमची ती डेट फुडें व्हरची पडली वचोन्यो आयल्यो पूण फादर विक्टरान आनी लोकांक कशीच फाटी ना सोडली खरेंच पाद्रीगार विक्टर तुका आमची शाबासकी व्हडली हांव नुवेंचो फिरगोसकार खोशेच्या उमाळ्यांनी ह्या वेळार हांव देवाक आर्गां दितां कित्याक ह्या नुवेंकारांची सायबिणीन आमची मागणी आयकिली आनी देवान आमकां ही नवी फिरगोज फावो केली ह्या वेळार हांव उगडास कोत्तां आमच्या मेल्ल्या गेल्ल्यांचो जे जायते एक्टीव आसले आमच्या इगोर्जेन आनी तांचें एक मोन आसलें एक नवी इगोर्ज जावची कशी पूण ते आतां ना ते आतां देवादीन जाले ह्या वेळार हांव उगडास कोत्ता आमचे बाकानीचो बाकान तेलमा जिणें आमचे नुवेंकारांची चुरचुऱ्या करून हे आमकां फाटल्यान दिसता ते इगोर्ज ते पयलें कोपेल ते आमकां सोडलेलें आनी त्या भायर आमकां जायतीं भाटां आसलीं आनी तिसरें म्हणल्यार फादर विक्टर आमचो पाद्रीगार हो आमच्या गांवांत येवचे पयलीं जायते फादर आयिल्ले तांचें मोन आसलें एक इगोर्ज आमकां तयार करपाक बट जायते डिफिकल्टीक लागून ते तांचें स्वप्न साकार जावंक ना फादर विक्टर इतलें डिफिकल्टी आसोनूय बी ताचें मोन जालें हें हांव ही इगोर्ज हांव कोत्तलोच म्हूण जाय थोड्या भर लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी वच जावन म्हणूंक लागले तो आपल्या जायते भाशेन कोता आपल्याकूच जाय तें कोता आनी तो कोणागे आयकपी न्हू आनी खरें तेणें कोणागे आयकलो ना तेणें तेका जायते भाशेन केलें देखून ही इगोर्ज आमकां त्या लेवलाची आमकां मेळ्ळी आनी हिना चोयता आसतना लोक सगलो म्हणटा ही इगोर्जी डिजायन हेसो दिसता लायक द नोवाज आर्क आनी आयकोन बरें दिसता आनी हांव इतलो हुशाल आयज आनी हांव इतलें मागोता आमगे फादर विक्टरा देवान बरी बोलाकीन दोचो सदांच आनी तेज भायर ते सांगा दिवपी सगळे फादर आहाय तांकां आनी आमगे सगळे नुवेंकार भाव भयणांक जाणें कंट्रिब्यूट केलां आमगे इगोर्जे पासत तांकां सगळे आमगे नुवेंकार भाव भयणांक बरी बोलाकीन दोचो हें मुगे मागणें
हांव आजू नुयांतुलें मुड्डागिराक आनी आमगे इग्रोज केली म्हूण आमी तूं खुशाल आमगे इग्रोज सदांच रांदून आसलोली आनी आमगे इगोरचे लोक जाण पाजीक रांदून जाय तो कारवार गेलो आनी पाजीक बाराबर ही काम कोताय तेमी सगलो कारवार गेलो. मोकाल बाबोय नांदो हांव फ्रांसीस शायर फर्नांदीस गांवांत नुवेंचो. आमगेली नुवेंची इगोज जाली म्हूण म्हाका खुशालकाय चड खुशालकाय भोगता. Ana Maria di Costa, Geriece. Ambre igrod, am dewan oli kundila. Anam de igrod la natlodi, atam kan oli igrod dala. Am ke go jeto nam kushal.